Santo Samkas Mokta Sumya Mandiran Tiariktana Balidan Betong Kailyam Upkaran Kergaditam Nitalam Kankar Mun Paratam Nitalam Kankar Mun Paratam Patki Somya Ami Ailyam Tuje Sashin Kakurtam Chedayen Tundakai Favonei Murnong Kami Somya Tuji Burgi Bukshi Tu Amchi Patki Chini या मिसाची तेसवा या पर्यासात वेनिशा डिसूच्या पहिल्या वर्षाच्या जन्मदिसाच्या उडासाक मिस्तिता विन्सेंट डिसोजा आणि कुटाम क्लाइवच्या दुसऱ्या वर्षाच्या जन्मदिसाक उडासाक अर्गा मिस्तिता रोजन आणि ब्लेंडन कस्टलिनो 18व्या वर्षाच्या जन्मदिसाच्या उडासाक अर्गा मिस्तिता राइनल फर्नांडिस तशेंच पाउलो बो आपणाच्या जन्मदिसाक अर्गा मिस्तान भेटयता झीना आणि निशा हांच्या जन्मदिसाक हे अर्गा मिस भेटोवचें जावन आसा तशेंच अर्गा मिस दितात रोझन आणि ब्लेंडन कस्टलिनो जेसन आणि वेनिसा कस्टलिनो वीना पिंटो अलेक्स पिंटो प्रशांत प्रिसिल्ला प्रीतल क्रास्ता लिखित डिसोजा फिलोमिना फ्रैंक एड्रियल फर्नांडिस रायन डिसोजा ग्लैडिन रेवन वरुण डिसोजा स्टीफन आणि शिल्पा मॉरस जोएल फर्नांडिस जोसेलिल एंड स्वीतल कस्टलिनो रूपिन डिसोजा आणि कुटाम दलन लोबो आणि मेरिल मेनेजिस यल रेगो सिरिल अरान्ना तशेंच Carmel Mayekargam Miss Soundita Chetan D'Souza प्रत्येकरित्या मिस दितात मेल्विन सल्डाना निकुटाम आशा एंड दियोन मिरांदा प्रीमा आणि नवीन फर्नांडिसच्या इरेद्याक मिस दिता फिलोमेना फ्रँक तशेंच कुटुंबाच्या सरसरल्या पासत मिस भेटयता वीना पिंटो गरजेवतांच्या आत्म्याक मिस भेटयता योहाने फ्रँक एडविन क्रास्टच्या आत्म्याक भेटयता क्लारा रॉयडन एंड कुटाम सुनील डिसोजाच्या आत्म्याक भेटयता अनास्ताल डिसोजा प्लासिड डिसोजाच्या आत्म्याक भेटयता अनास्ताल डिसोजा लुइस मोंतेरोच्या आत्म्याक भेटयता विल्फी ज्योति मोंतेरो ओविन रेबेलोच्या आत्म्याक भेटयता सेबेस्टियन डिकोना आणि कुटाम एवरेस्ट मोंतेरोच्या आत्म्याक भेटयता लूसी मोंतेरो आल्फ्रेडोच्या आत्म्याक भेटयता मोली रोड्रिगस एलोशियस डिसोजाच्या आत्म्याक भेटयता मारिया लेविस जोकिम आणि एवलिन मॉरसांच्या आत्म्याक भेटयता स्टीफन शिल्पा मॉरस तशेंच आपणाच्या प्रत्येकरित्या पासत मिस भेटयता डेनिस अल्मेडा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत पाऊलुचे परतवणेची परब संभ्रमता आयची वासपा देवाच्या उल्या पाळो दिवन आमच्या आपोवण्यांनी विश्वासी रावंकू आमकां आपयतात एका असाधारण गणिता वरवीं सावलू क्रिस्तांतय परतलो क्रिस्ताचो उजवाड ताचे जिणयेन फांकोंक लागलो तर मोगाचनो आमी आमच्या आपोवण्यांनी विश्वासी रावून सोम्याच्या उल्या पाळो दिवन ताचो उजवाड आमचे जिणयेन अनुभव करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्वस्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सांगता मनाचें तोंडां दुसारून
वायट जाने बरें हांवें जायते पदकां केल्यान हमचो अपराध हमचो बोवड अपराध ह्या सर्व घेवन सांगवार मरी सगळ्या रुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनयकरांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बाप्पा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दीन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शिळयेर तूं संवसाराचे पाप करताय. आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सुमेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा बवर्ताक परतल्ल्या भगिवंत पावलोन तुझ्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ले शुभवर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी सर्वनेची शिकवण दिली. ताचे परतने सो दिसा संभ्रमतना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलोन संवसारात तुज्या सताची गवाय आमी दिवंक निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक मनांत जियेता रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पावलून जेरुसलेमाच्या जुदेवांक म्हळें, हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार्स शारांत हांव जल्मालो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पळोवंक गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दगदिल्यांत. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळेन घाल्यांत. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्याची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतली. थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लागचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव बायसर गेल्लो. पूण हांव पोयनकर दामास्काक लागीं लागीं पावतना सुमार 2 पाराच्या वेळा एका दिसांनी मळबारतावन एक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीक आपटालो. तवळ, सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नजरेचो जेजू.
जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतालो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें, सोम्या, हांवें कितें करी जाय? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दमास्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दमास्काक पावलों. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपोनी जियेतलो आनी दमास्कांतले सर्व देव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीर उबो रावन ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळ्ळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितिवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकोंक म्हूण तुका विसरून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी आयकलाय तें समेस्त मनशाक कळीत करन तांच्या मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजी पदकां धुवन काड. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संवसारार वचा आनी सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी सुवार्ता परगट करा. तुमी स जनांगानो सर्वेस्पराक वाकाना. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. सगळ्या संवसारार वचा आनी सुवार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण ससनाक बाळटा. सगळ्या संवसारार वचा आनी सुवार्ता परगट करा. Hallelujah, 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 hallelujah. Christa jai jai. Hallelujah, 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 hallelujah. Christa jai jai. संवसारांतले हांवें तुमकां विंचलें. तुमी भायर वचा जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरा जाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सुवासो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी 11 जण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचें फर्मण पडटलें. सत म्हणटल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसां सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिरेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतार हे. वाकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो,
आमी पळयलां हर एका धर्मांत मतांतले वा फंडामेंटलिस्ट आसात. उर्बेस्त ते आपणाच्या धर्मा खातीर वावुरतात, पूण जायते फावटी ते देवाचेच रचणाराचेच आमच्या पसणाराचे आनी आमच्या सर्वंदाराचे सर्वंदार जावंक चिंतात. आमचो रक्षक जावन आसता देवाचेच रक्षक ते जावंक ते चिंतात. अशें जायते फावटी देव कितें तांचे तावन आशेता तें करच्या बदलाक ते कितें आशेतात ते कितें चिंतात तांकां कितें गरजेचें ते करूंक भायर सरतात. आनी जायते फावटी हे मतांतले तांच्या धर्माच्या विरोध ते वावरूंक फुडें सरतात. मोग वणच्या बदलाक बक्षणे वणच्या बदलाक ते रेगरो रुली नियम घेवन जायते जाणांचे जिवीत ते कश्टार घालतात. असलो एक तरणाटो सावलो ताका म्हणटले तो क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक धग दितलो. एक नवें सेक्ट उदेलां आनी हे ताच्या मुळातावूंच पाळातावूंच नासकन उडयचें म्हणून एक धड निर्धार तो करता. आनी सर्व क्रिस्तांवांक धर्न तो बंदेन घालूंक परवानगी घेवन वेता. पूण कोणाक तो कश्टूंक चिंतलो, कोणाच्या विरोध तो वचोंक चिंतलो, त्याच जेजूचो आनी ताच्या पाटलादाराचो तो रक्षक जाता या राखवली जाता वा एक त्या क्रिस्ताचो तो पाटलावदारी जाता आनी जेजू ताका आपणाचो धर्मदूत जावन वेंचता. वैमगाच्या भावनान भयणो, आज आमी सावल जावन आसल्या आनी आपणाच्या परतवणेदारी पावल जाल्ल्या त्या महान धर्मदूताची परब आमी आचरण करता. हे ताचें घडीत पवित्र सभेक एक वर्तें घडीत. कित्याक पावलाच्या परतवणेदारी द्वारे पवित्र सभेक एक गट खांबो फावो जाता, एक वर्तो शिकवणदार मेळटा आनी वर्तो आपोस्तल जेजूक फावो जाता. सांत पावलाच्या ह्या परतवणेचो दीस आमी आचरण करता आसतना ताचे परतवणी मनशाकी सड आमी ताची विंसवण म्हणयेत. जेजू सावल जावन आसल्या ताका पावल करता आनी आपणाचो धर्म दूत जावन तो विंचता. क्रिस्ताक दगदून आसलो तो क्रिस्ताचो जाता. उर्बेस्त जुदेव जावन आसलो तो उर्बेस्त क्रिस्तांव जाता आनी जेजूचो खरो पाटलावदारी जाता. तर जेजू ताका कित्याक वेंचता हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. जेजू ताका देवाची खुशी जाण जावंक वेंचता. न्हीज जावन देवाची खुशी कितें, ताच्या जिवितांत ताणें कितें करूंक जाय तें ताका कळीत करचे खातीर जेजू ताका वेंचता. आनी अशें देवाचें योजन कितें म्हणलें ताका कळीत करता आनी आमी जाणाव पावल देवाचें योजन आपणाच्या जिवितांत स्विकार करता. दुसऱ्यान जेजू ताका वेंचता नित्यवंताचेर दिश्ट घालूंक. कोण तो नित्यवंत? तोच तो जेजू क्रिस्त बापाचो जनीत पूत. नित्यवंत जावन तो ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां नित्यवंत करचे खातीर आनी कोण ह्या नित्यवंताचेर आपणाची दिश्ट घालता ताका तो नित्यवंत करता. आनी ह्या नित्यवंताचेर दिश्ट घालचे खातीर पावलोक जेजू वेंचता. तिसऱ्यान ताचो ताळो आयकोंक. जेजू जावन आसा मातसो मेस्ताचो गवळी. कोण ह्या गवळ्याचो ताळो आयकता, शेळी जावन कोण त्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताच्या पाटल्यान वेता ताका सस्नीक जिवीत फावो जाता. आनी असली शेळी जावंक आनी त्या गवळ्याचो ताळो आयकून जियोंक पावलोक जेजू वेंचता. आनी उपरांत त्या गवळ्या सारको गवळी जावंक तो ताका नेमाक करता. उपरांत जेजू वेंचता
सोमेस्तांक जेजू विशांत कळीत करूंक ताका जेजूची वळख मेळ्ळी दमास्काच्या त्या वाटेर आनी वळख मेळ्ळी ही हेरांक ताणें दिवंक आशिल्ली आनी ती वळख हेरांक कर दिवचे खातीर जेजू ताका विंचता आनी जेजूचो साक्षी जावन सावलाक जेजू विंचता. वैमगाच्या भावना आनी भयणो, जेजू पावलो ताच्या जिवितांत जुदेव जावन आशिल्लो तो आनी जुदेव समर्थे खातीर उर्बेस जावन वावरचो तो जेजू खातीर वावरूंक आराम करता. ताची एका रितीन विंचोवन आनी कन्वर्टर पावन जेजू खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर जाता. आनी इतलो वर्तो जेजूचो शिस्तो जाल्यार तो म्हणटा धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिलां तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं मात्र ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. वय एक उर्बेस्त जाणारी जुदेव जावन उपरांत कन्वर्टर जावन एक वर्तो धर्मदूत जाल्यार खालतेपणाचें जिवीत तो जियेता. वर्तो शिकवणदार तो जाल्यार पवित्र सभेचो बळवंत खांबो म्हणून लेखल्यार तो आपूण कनिश्ट म्हणून खालतीकायेन आपणाचें जिवीत जियेता. खालतीकायेन सुमयेन दिल्लें मिसांव तें तो परिपूर्ण करता. वय आमी कितेंय जावन आसा जाल्यार ही देवाची कृपा जेजून आमकां दिवची ती कृपा जेजून दिल्ली ती कृपा आमी स्विकार करन जर तर आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता खंडीत जावन क्रिस्तान दिल्ली ती कृपा निर्फळ जावची ना. आमच्या बौतिस्माद्वारे आमकां ती कृपा फावो जाल्या. ही कृपा आमच्या जिवितांत केदोळ पर्यंत आसा तेदोळ पर्यंत आमी क्रिस्ताचे जावन जियोंक आमकां संपें जाता. तर ही कृपा आमी निर्फळ करची नाका. सा पावलो बरी आमी क्रिस्ताचे खरे धर्मदूत जावया ताचे पाटलावदारी जावया आनी ताका आमी ह्या संवसारांत खरे उर्बेस्त साक्षी जावया. तुवे दिल्ल्या देण्यानी सौम्या हसिता विंचना रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी खाण येता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. गे सौम्या मोगान तुगे आमी दिवची काणीक तुगे आशीर्वाद घाल दयेन तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. म्हज्या मगाळ बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पती दादो पामंत तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेका पवित्र चादवाक सर्वस्वी मानून घेव. देवा आमच्या बापा तामान आसतना शुभ वर्तमान परगटोवंक आनी तुजे महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भगवंत पावलो तुज्या धर्मदूताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची बेटवणी मानून घे आनी आमच्या बावर्तांत थीर रावंक आमकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळीन सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसूं. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मतांचे बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता
आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता हांव. Pavitr, 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 dळबरांचा सर्वेस्पो तू, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान, उन्सर्गी दुखाचे जय, सर्वेस्पराच्या नावी येता दाखाचे, उन्सर्गी दुखाचे जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खरचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हे वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. Bewaart so goed pergetuja. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या अंत्य आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मये संगती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मनबल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज नकायो, तुझे खुशी जगाचा जात तशी संसारात आसा. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या अपेक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताण पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मगो सगोत्सावन एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सुम्या तुझे वचरेंचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. जिविताचे काण तूं आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन वर आमकां. तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन वर आमकां. तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. प्रार्थूया. सर्वेस्परा भगवन पावलो तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेचे उस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कोळी रक्ता वरवीं आमच्याय काळजांनी तो सुवजो पेटोवन समेस्त आमच्या भाव भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तीचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या बिन्यांचा बाजर यो आसा
तांतली एक जावं वत्रेकता तुझ्या विण्याक साबासल्यो आसा तांतली एक जावं वत्रेकता तुवेने खेळताना सरी मोची स्वरान भरतली मधुर नाद बळ करतली तुझ्या विण्याक साबासल्यो आसा तांतली एक जावं वत्रेकता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पारवरी आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे